केन्नाय तुमकां कसलेय त्रास जाले कन्सल्ट युअर फिजिशियन बरोबर. बिकॉज ओव्हर द काउंटर मेडिसिन इज मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल. Correct. आणि अशें खंयचेच वखद ना जेचे कांयच सायड इफेक्ट ना. Absolutely. तुम्ही जर नॉर्मल पॅरासिटामॉल सुद्धा म्हणले पॅरासिटामॉलान सुद्धा लोकांक रिएक्शनां जाल्ली आसात. Absolutely. स्टीव्हन्स जॉन्सन म्हणून आमी म्हणटात जितून अख्ख्या बॉडीची कात वता असली वायट रिएक्शनां सुद्धा जाल्ली असता. तुम्ही पेन किलर म्हणटा जस्ट पेन अरे काय ना एक दीस आंग दुखताले म्हणून आपण एक गुळी घेतली त्या एक गुळयेन लोकांचे फुल किडनी फेल जाल्ले आसा. बरोबर. सो इट इज अ व्हेरी रिस्की बिझनेस. जेन्ना तुम्ही डॉक्टराकडे वता दे विल आस्क यू की बाबा तुका कसली एलर्जी आसा खंयच्या वखदाची एलर्जी पयली जाल्या. ज्या काउंटराचेर तुम्ही वचून विचारता तो तुका विचारचो ना की खंयची एलर्जी आसा कितें आसा. तो आपल्या नॉलेजी प्रमाणे तुमकां दितलो. आता त्या टॅबलेटीच्या भितर कितें कॉन्स्टिट्युअंट आसा ते तुमकांय खबर ना घेतना दिता तेकाय खबर ना. तेणे पेन किलर म्हणून तुमकां दिली. सो तेजो इफेक्ट इतलो लाईफ थ्रेटनिंग असू शकता की आय डोंट थिंक इट इज वर्थ द रिस्क. त्याऐवजी तुम्ही मातसो टाइम काढात आणि मीट युअर फिजिशियन, कन्सल्ट युअर फिजिशियन, नो व्हॉट इज द राईट मेडिसिन.